एम्प्लॉईज शॉप स्कीम ही आम्ही लॉन्च करतो त्यांचा आधार फुडल्या दोन्ही कार्यक्रमा खातीर थोडोसो गडबडीत आसा फुडल्या कार्यक्रमाक फुडल्या दिवयाचे देव बरें फार्मिंगाचो हब म्हणल्यार जाता पोंडा तालुक्याचे फार्मर जे आसा सामके एक्टीव फार्मर आनीक ह्या बिल्डिंगेच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हाका दिसता शेतकऱ्यां पर्यंत चड मोठ्या प्रमाणात पावपाक शकतले शेतकऱ्यांक नवी नवी तंत्रज्ञान किंवा नवी टॅक्नॉलॉजी जे पळय हें आसा टेक्निकल गायडन्स म्हणा किंवा ट्रेनिंग्स म्हणा ही सगळी ह्या बिल्डिंगेंतल्यान दिल्ली गेल्ली वता. कमी वेळा भितर एक इमारत उबी जाली म्हणजे अशें कितें वेगळेपण वेगळेपण म्हणल्यार कशें आसा आमी एक्चुली टार्गेट दवरलो की जात तितले बेगीन ही बिल्डींग कंप्लीट जावपाक जेणे करून एखादो जर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट 3 वर्सां 4 वर्सां सपोज तो जर रखडलो जाल्यार जी पळय लोकांक जी पळय सुविधा मेळपाक जाय लोकांक जी पळय सवलत मेळपाक जाय ती डिले जाता. सो आमी एक टार्गेट दवरलो की 2 वर्सां भितर ही बिल्डींग कंप्लीट जावपाक जाय आनी आमी ती 2 वर्सां भितर कंप्लीट केल्ले कडेन आसा. सर फाल्यांच्या ऑफिसांचे ते सगळे हांगा शिफ्ट जातले ना ऑफिस सगळें टोटल शिफ्ट जावपाक थोडो टायम वयतलो पूण आमी मेजर आमी फर्निचर बी जे पळय कितें आसा तें सगळें हांगा घातले कडेन आसा सगळें नवे फर्निचर आसा थोडे आमचे रिकॉर्ड्स ओल्ड फायल्स बी आसा त्यो ओल्ड ऑफिसान आसा त्यो शिफ्टींग जावपाक एक 15 दिसांचो टायम वयतलो. लोक येतले ते त्याच ऑफिसान येतले हय दोनी कडेन आमी मॅनेज करतले एक थोडे पिरियडाक लोकांक मातशी हें सोंसचें पडटलें हो एक म्हयनो सुद्दां एक 15 दीस मॅक्झिमम 15 दीस भितर सगळें शिफ्टींग जातलें मागीर ह्या ऑफिसान. एक्चुली ही प्रिमायसीस जी आसा ही लोकांक सामकी फॅमिलियर आसा पयलीं आमचे ओल्ड ऑफिस बिल्डींग जी आसा ती म्हणजे ह्याच जाग्यार आसली ती बिल्डींग डॅमोलिश करून आमी नवी बिल्डींग बांदले कडेन. हॉलाची सिटींग कॅपेसिटी कितली 1020 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरिया आसा. फाटल्यान आमचे मॅकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिसूय आसतले जेका मशिनरी पार्किंग जनरल पब्लिका खातीर आमी पार्किंगाची बी सोय केले कडेन आसा आनीक लोकांक सुविधा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बरी प्रमाणात दिवपाचे आमी प्रयत्न केले.